दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. विदेशांनी देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जुदेयांत आसलेल्या दोन दुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकले आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोट केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोट करशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्काटून सांगलें, हांव जोप्पा नगरांत आसलों आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोणशांक धरून सर्गांत थावन संवसारांत येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरावेळी सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक फावट त्या सर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून सर्गांत चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमऱ्याशी ते मनीस थांबले. शेजाऱ्या थावन म्हाका मेळूंक तेन्ना तांकां धाडलोलें आनी तांचे बराबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्यो. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें. जोप्पाक पेद्रू म्हणलोल्या सिमावांक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या हे उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याच्या स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलें तेंच देणें देवान तांकांय दिलें तें. जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यंत देवान दिलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलो. सबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सोबे माझार सगळे ताचे पौजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचे भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. सबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव ताचो चाकर. सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्योय.
सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. जुवांव पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढराच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढराचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी तांचो ताळो वळखतात देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताचे सुरशिलीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जें तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. नियाळाक आदार. पवित्र स्नाना दिसा तावन आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्म्यान माखल्यांत आनी ते घडयेर तावन आमी बावाटान वाडटात. हो बावाट म्हणजे देव म्हजो रोचणार आनी हें सोत म्हज्या आवय बापायन याज्ञिकांनी आनी देव संस्कारांनी म्हज्या काळजा मनांत घोट रिगोयला. जेजू बरो गवळी आमचो बावाट वाडूंक आनी थिरावंक आनी सांडलोल्या शेळ्यांक एकठांय करूंक तांकां एकाच हिंडांत दवरूंक ह्या संवसारांत आयलो. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी ह्या हिंडाचे वांगडी आमच्या बावतिस्मांत दिलेल्या अपुरबायेच्या नांवान जेजू आमकां एकल्याक उलो करता. ह्या संवसारांत जियेतना जेजूच्या हिंडाचे वांगडी जावन पासून जायते फावटी पातोक आदारपाची ताळणी आमकां येता तेन्ना होच म्हज्या काळजांत रिगोयलोलो बावाट आमकां पातोक आदारिना जावंक भिवयता. हांवें ओस्कोतायेन पातोक आदारलें जाल्यारूय जेजूचे वाटेर परतून येवंक आमचें अंतस्कोन आमकां हुस्कायता. होच तो जेजू बरो गवळ्याचो ताळो जो आमकां आमचे नांवान उलो मारता. जिविताचे वाटेर जेन्ना आळकुळींक
वो प्रस्नाक सांपडटात, मन घुस्पोता, तेन्ना ताचे उल्याक आमी कान दिता काय? साद्या मेंढरा भाशेन आमी ताचे शिकवणे प्रमाणे चल्लीं जाल्यार हीच जातली आमची जाप जेजूच्या उल्याक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमचे गवळी जेजू आमकां उलो मारता तेन्ना ताचो ताळो वळखून तो आयकूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक वावुरया.